आमी सध्या बोमा मुस्लिम वाड्यार बोमा आसा बाणस्ताच्यान मातशें फुडें पणजे वयता फोंड्या वयता त्या रोडार हे पळय हे आमची शेतां ही शेतां आमची आनी हे लँड फिलिंग जाला शेत आमचें फील केलां हे मातयेन आमी पंचायतीक लेटर केल्ले हे आमचो हायवे हो पळय हो हायवे हो हेवटेन फोंड्याच्यान पणजे वयता हो फोंड्याच्यान पणजे वयता हे आमचे बोमा मुस्लिम वाड्यार वार्ड 4 लँड फिलिंग जाला हांगा आत्तां आमी एक व्हिडिओ काडलेलो तो येवंक ना परत काडला हे लँड फिलिंग जाला आमी पंचायतीक लेटर केल्लें हे लँड फिलिंगाचें की कंप्लेंट दिल्या की लँड फिलिंग कोणी केला कित्याक लागून केला तें पंचायत सुद्दां खूब टायम लागलो हेका हें करपाक फाटल्या दिसांनी हांवें सरपंचाक कॉल केल्लो विचारलेलें लँड फिलिंग कोण करता काय म्हणून तो म्हणलो PWD करता पण तांकां आमी आतां लेटर केला हे लेटर करून तांकां आर्जी थ्रू आमी लेटर केला की हेंच्यांनी परमिशन घेतला की बेश्टेच लँड फिलिंग करता की बापायची कोणाची प्रॉपर्टी आहा हाडटा आनी बोमा आमचे इल्लेशें उरला ते हाडून माती घालून आमचे पुरोवंक सोदता हे विचारपा आमी आयज पंचायत हेका सुद्दां मेळ्ळे कोणा आमच्या सेक्रेटरीक मेळ्ळे ताका विचारलेलें की तुमकां कितें हांगा नोटीस बी येयला लागून लँड हेका लागून तेंच्यांनी कांयच सांगूंक ना म्हणून कांय सांगूंक ना म्हणटा ताका लेटर कांय येवंक ना आमचे पळय लेटर दाखय आमचें आमचो बोमा अडकोण हो पंचायतीचो इल्लोसो गांव आसा तो काबार करपाक उठला हे ह्या सायडीन आमी ह्या सायडीन हो आमचो गोविंद गावडे मिनिस्टर आहा तेणे दोळे धांपून वयता तो ह्या सायडींतल्यान तेजोय कांय लक्ष ना हे आमी लेटर केल्ले पळय पंचायतीक लेटर केला तशेंच आमी एक तेका फोटो एटॅच करून हेजो फोटो एटॅच करून गुगल फोटो मारून धाडलेलो आमी लेटर करून सुद्दां आतां हेजेर कांय रिप्लाय आमकां कांय मेळोंक ना आनी पंचायतीनी तेजेर कांय एक्शन घेवना आनी मेन म्हटल्यार सांगपाचें म्हटल्यार जाता हांगासरल्यान सरपंच डेली पंचायतीन वयतना हे तेका डेली दिसता जे मेरेन आमी कंप्लेंट घालीत तर तेणें सरपंचान रावपाक जाय अशें गरज ना की तेणें आपले दिसता जाल्यार आपले गांव वाचोवपाक लागून तेणें कितें तरी फुडाकार घेवन तेणें हें करपाक जाय आसलेलें पूण तें तेणें केल्लें दिसोंक ना आमकां कित्याक जे मेरेन आजून पर्यंत काल आमी लेटर फॉरवर्ड करून सुद्दां हांगासर माती फिलिंग जाता JCB चलता हे चालूच आसा आयज सुद्दां माती हाडून आयज सुद्दां वतले हांगासर सकाळीं आनी हे मेन म्हटल्यार हांगासरलो पंच आसा तो हांगासर तेकोनूच आसा एक 100 मिटराचेर तेजें घर आसा आनी तेज्या फुडल्यान ते माती वता फिलिंग जाता ते आजून पर्यंत कांय दिसना कित्याक दिसना खबर ना तांकां कितें मेळटा कितें जावता काय आमकां खबर ना पूण आतां आमचें फक्त उरलां कितें फक्त आमचे बोमान म्हणटा ते फक्त एक उरलां ते शेत आनी आमचे खंयच जागो ना वयलो सगळो इंडस्ट्रीक विकून काबार केलो आतां उरलां ते शेत आतां तेजे गव्हर्मेंटाचें तेजेरूय ते शेताचेरूय लक्ष आसा काय खबर ना म्हाका चड करून डावट मारता हें कितें आतां हांगासर बाणस्तारी जेटी येवपाची आसा म्हणटा पळय त्या खातीर हें फिलिंग जाता काय अशें एक प्रश्न पडलेलो आसा त्या खातीर आमी हें लेटर केल्लें आसा जाता तितकी बेगीन हेजेर एक्शन जावची अशें हांव मागतां आमच्या सरपंचा कडेन आनी पंचां कडेन